म्हापशा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेची आमसभा बरीच तापली। शेअर होल्डरांनी संचालक मंडळाक बरेच उजरावन काढले। बँकेचो मल्टी स्टेट स्टेटस काडचो तशेंच सरकारान ती बँक आपल्या ताब्यात घेवची म्हूण तांची मागणी। बँकेचो संचालक रमाकांत खलप सांगता ते प्रमाण बँक खंय कसल्याय चौकशेक तयार आसा। सध्या आरबीआयन बँकेचेर कांय निर्बंध घातल्यात। तुम्ही बँक धावरात बऱ्या भशेन चलयात पूण तिच्या परत काय शकना मागीर म्हणटा सेंट्रल गव्हर्नमेंटान केला गोवा गव्हर्नमेंटान केला आरबीआयन केला। आरबीआयन कितें केला आरबीआयन एम्बार्गो लायलो कित्याक लायलो तेंच्यांनी एम्बार्गो लायलो म्हणून तरी 300 कोटी रुपया उरल्या बाबा तुमकां दिवपाक तरी नाजाल्यार ते कित्याक 27 करोडाची ओटीएस दिलेली आसा आणि आजपर्यंत 2018 पर्यंत 67 करोडसाठी ओटीएस दिलेला म्हणजे बँकेचो येणारा इंटरेस्ट जो हा तो ओटीएस 67 करोड दिलेला आणि बँकेचे लॉसेस जर 75 कोटी बरोबर का नाही। जी इन्क्वायरी करून जाय ती जरूर जावची। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआयआर फायर करपाचो आसा करचो। क्रमांकान धरपाचे जर व्यक्तिगत करपाचो आसा करचो। सगळी जितकी म्हणून तुमकां इन्क्वायरी करपाची आसा खंयच्या लेवलचेर जरूर करा। त्या बद्दल कसलोच आक्षेप ना। फक्त फोटींग व्हडले लोक जेन्ना गावले पळय काही नाकालेले लोन्स दिली आमी पळय रॉंग डिसबर्समेंट आनी इट इज अगेन्स्ट द बोर्ड्स प्रोविडेड न्हय अबाव 5 lakhs लोन जे आसले ते बोर्डा कडेन वयताले सँक्शन करपाक स्टाफ सँक्शन करीत नासलो आनी व्हडली लोनाच चडशी डिफॉल्टर जाल्लेली आहा तुमी जर हिशोब काडशात जाल्यार। आयच्या आमसभेन जर तशें पळोवंक शकता आमी फक्त डिमांड केल्लेले आसा सगळे आमी काही रिझोल्युशन्स घेतलेली आहा। एक त्याच्यात म्हत्वाचे रिझोल्युशन घेतलेले आपण की मल्टी स्टेट आहा ती स्टेट करची कित्याक मल्टी स्टेट करून काय फायदो जाल्लेलो ना। कितक्यो ब्रांचेस ओपन केल्यो मल्टी स्टेट करून म्हापसा अर्बनान भायर वचून कितक्यो ब्रांचेस ओपन केल्यो बाकीच्यो मल्टी स्टेट येवन हांगर पळया TGS बी पळया सारस्वत पळया आनी खंयच्यो तरी आसतले म्हाजे कडेन 2 याद जाता सद्या खंय पावले ते पळया आमची कित्याक पावना। डिपॉझिट वाडोवपाक हय डिपॉझिट वाडोवपाक प्रयत्न करपाक जाय सुरवात तेंच्यांनी करपाक जाय न्हू तेच बसले तेंच्यांनी जेन्ना तुमी रोड मॅप जर गेल्या उपरांत दिता तुमी सुरवात करा न्ही ना कोणी म्हटल्या। आम्ही 5 करोडचो कार्यक्रम काल दिल्लो आसा की गव्हर्नमेंटान पयशे घालचे आमचे शेअर होल्डरान आपले शेअर्स दुप्पट करपाचे किंवा स्टाफान आपले जे कितें मेळटा एक्स्ट्रा ते 8-10 वर्सां खातीर भितर इन्फ्यूज करपाचे आनी जे एफडी आसा एटलिस्ट तेंचे 10% जर एफडी कन्वर्ट करून शेअर होल्डर शेअरान घातले जाल्यार आमचे झाडापड 60-70 कोटी करता जाल्यार प्रॉब्लेमूच ना। म्हापशाक सध्या आवय ना बापूय कोणी येता आपल्याक जाय थंय रावता आपल्याक जाय ते करता। म्हापशा बस स्टँडा कुशीक तर 150 लोकांनी आपलो संवसारूच थाटला। कोण बिहारचो कोण मुंबयचो जाल्यार कोण आनीक खंयचो। म्हापशेच्या कांय तरणाट्यांनी पुलिशेन कागाळ करतकच नगरपालिकेन मागीर तांकां थंयच्यान काडल्यात। बम्बई इधर कब आए तुम? 4 दिन होता। 4 ही दिन। क्या काम करते तुम? हे आमचे नाही ते परगावाचे आहे ते माणसं हे समजा मक्की मत ती का नाही बंद नाही होते। आम्ही मोलमजुरी करून खाता हेल्पेर मध्ये आम्ही राहता आम्ही एका साईडला राहतो साहेब असं नाही। आम्ही इथे नाक्यावर जाता हेल्पेर मध्ये काम करता संध्याकाळी इथे आम्ही राहतो पण ही एका गावाची दुसरी आहे ती परगावाची माणसं। बच्चे कैसे खा कर बोलते हैं? अरे देखिए आपको खाने द्वारे बाहर हम देखने हम चले बाबू जाएगा हम देखने आए हैं नहीं शाम तक चले आया कैसे इधर कैसे फ्लाइट में बस में बिहार। आमचे म्हणणे कितें ही आतां धाकटे भुरग्यांना गाडयो आसा हांगा आमच्यो गाडयोच्या तेच्या पोंदाक न्हिदतात ती जर फाल्यां तेंचे वरसून गाडयो बी गेले हो कसलो इन्सिडंट जाले कोण जबाबदार। ती भुरगीं खेळटा मेन रोडार वयतात थंय गाडी तेंचे एक्सिडंट जावन कितें जावं शकता। रातचे हांगा आतां पिवन लोक हांगा येतात फाल्यां बरें वायट जालें हे बायलां कडेन जाल्यार हेंचो कोण जबाबदार।
जबाबदारी घेतलो. आतां 2 म्हयने जाले आतां म्हापसासून आतां कमीत कमी 20 कावन्सिलर आसा. 20 कावन्सिलर हांगासून पास जाता. तेणी एकट्याची तरी नजर वचोन हांगा कितें बांदकाम चल्लां तेंची नजर पडोवंक जाय आसलेली हांगा न्हू. त्यो बशी भितर रावन बशी भायरूच रावता रोडार आनी परते ते ब्लॉक जाता. ब्लॉक जावन थंयसर ते एक्सिडंट जाता हें जाता ते आमची एक रिक्वेस्ट आहा की ट्रॅफीक पुलिसाक आमी सांगलां आतां कितें मुन्सिपाल्टीक आतां आमी सांगूंक वचपाचें आहा की त्यो बशी भितर घेवंक लावचे तांकां म्हण कितें तितल्यान ती ट्रॅफिकूय मातशी बरी जातली म्हण कितें. 3 म्हयने जाले जे हांगासर लोक बस्ती करून रावले हांगा जो एक्चुअली बस स्टॉप करपाक जाय म्हापसान. तो केन्ना जातलो बस स्टॉप आमकां खबर ना पूण तो घातला बस स्टॉपाक लागून. आनी जे दिसा आतां बस्ती जी केल्या पळय ते लोक खंयचे येयल्या काय खबर ना आनी खंय वयतले काय खबर ना. पूण लास्ट टायम आमी दिल्ले जे वेंडर जे भाजीटेबल जे भाजीवाले जे लोक विकता भाजी तेंची ID प्रूफ तांकां दिवपाची म्हणून तशें. पूण हे आतां नवीन कार्यक्रम जाला नवे लोक येयले ते खंयच्यान येयले तेच कळना. म्हणून आतां परत जे भायर गांधी सर्कलाचेर जे लोक रावतात पळय परत थंयसर ते ब्लॉक करतात आनी तांकांय खंय तरी जागो तांकां दिवन मुन्सिपाल्टीन एका जाग्यार तांकां उबे दवरपाक थंयच्यान डिस्पॅच करपाचें कामाक वयपाक. पूण कितें तरी घेवपाचें डिसिजन करपाक ना जाल्यार हें जावपाचें ना. कित्याक ते लोक खंयच्यान चोरी करतले मर्डर करतले काय कळना कशें कितें तें. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.